सबको मेरा प्रणाम, सबको नमस्कार। गोवा वांट्स चेंज। गोवा के लोग बदलाव चाहते हैं। गोवा के लोग गोवा में हो रही गंदी राजनीति से परेशान हैं। जहां पे गोवा के पॉलिटिशियंस एक पार्टी छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, दूसरी पार्टी छोड़ते हैं, तीसरी पार्टी में जाते हैं, फिर तीसरी पार्टी छोड़ के वापस पहली पार्टी में आ जाते हैं। वो पार्टियां इसलिए नहीं बदलते हैं, वो ये म्यूजिकल चेयर्स इसलिए नहीं करते हैं कि गोवा के लोगों की समस्याएं सुलझेंगी। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सिर्फ जेब भरनी है और गोवा के लोग इस राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। गोवा के लोग गोवा का विकास चाहते हैं। वो बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, जॉब्स चाहते हैं। और आज गोवा के लोगों को गोवा के डेवलपमेंट के लिए एक ही विकल्प नजर आ रहा है और वो है आम आदमी पार्टी। आज आम आदमी पार्टी ने गोवा के लिए एक विजन रखा है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक 13 पॉइंट एजेंडा गोवा के डेवलपमेंट के लिए रखा है। उन्होंने गोवा के लोगों को गारंटीज दी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक ये भी वादा था कि हम गोवा के लोगों को एक ऐसा मुख्यमंत्री देंगे, एक ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा देंगे जो गोवा के लिए इस सपने को साकार कर सके। एक पढ़ा लिखा, ईमानदार, जनता की समस्याओं को समझने वाला और उनको सुलझाने का मादा रखने वाला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी गोवा को देना चाहती है। और मुझे आज खुशी है कि आज वो दिन आ गया है कि जब हम ये घोषणा करने वाले हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आम आदमी पार्टी के गोवा के मुख्यमंत्री के चेहरे को घोषित करें। सर। आप सब लोगों को नमस्कार। गोवा के सभी लोगों को जो कि आज मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। वैसे तो आज का ये कार्यक्रम किसी बड़े मैदान में होना चाहिए था, रैली के तौर पे होना चाहिए था, पर हम सब लोग कोरोना की मार से जूझ रहे हैं, पूरा देश जूझ रहा है। इसी वजह से हम पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आज ये कार्यक्रम, एक छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि संदेश पूरे गोवा नहीं, पूरे देश में आज चला जाएगा। आज का दिन गोवा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, नई राजनीति के लिए। जैसा अभी आतिशी जी ने बोला, गोवा वांट्स चेंज। गोवा के लोग तंग आ गए हैं मौजूदा पार्टियों से, मौजूदा नेताओं से। ऑप्शंस ही नहीं है उनके पास। वही नेता हैं, कुछ नेता हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है सारी पॉलिटिक्स के अंदर। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। सत्ता में आते हैं तो पैसा कमाते हैं खूब, और फिर उस पैसे से सत्ता में दोबारा आते हैं। इसे बदलना है। गोवा बदलाव चाह रहा है। अभी तक गोवा के पास ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन अब गोवा के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक नई पार्टी दिल्ली के अंदर आई। उन्होंने दिल्ली में शानदार काम किए। मुझे बड़ी खुशी होती है गोवा के, मैं इस दौरान कोने कोने में गया हूँ। कहीं कोने में चले जाइए, किसी भी गरीब से गरीब आदमी से गोवा के कोने में बात कर लीजिए, वो भी कहेगा हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्कूल और हॉस्पिटल बहुत अच्छे बनाए, बिजली फ्री कर दी। ये तीन चीज़ें तो, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, ये तीन चीज़ें तो मुझे लगता है गोवा के कोने कोने में हर आदमी तक पहुंच चुकी है कि इन्होंने अच्छा काम किया। एंड गोवा वांट्स चेंज। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को हम टिकट दे रहे हैं जो कि नए चेहरे हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े। आम गोवा के लोग हैं, वो चुनाव लड़ेंगे इस बार। और गोवा का जो सीएम का चेहरा होगा आम आदमी पार्टी का, वो भी एक नया चेहरा होगा। हमने आपको कहा था कि हम एक ऐसा चेहरा देंगे जिसके दिल में गोवा बसता है, जिसका दिल गोवा के लिए धड़कता है, और जो गोवा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। एक ऐसा शख्स जो कि गोवा के सब लोगों को साथ लेके चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों,
चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो इधर रहते हों, चाहे वो इधर रहते हों, नॉर्थ गोवा के हों, चाहे साउथ गोवा के हों, चाहे वो किसी भी असेंबली में रहते हों, हर किस्म के, हर तबके के लोगों को साथ लेके चलेगा। वो ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा होगा, चीज़ों को समझेगा, उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, और जिसने गोवा के लिए अभी तक, ऐसा नहीं कि एक अचानक किसी को घर से उठा के ले आए और अब कहा आज से ये अब अच्छा काम करेगा, उस शख्स ने अभी तक अपनी ज़िंदगी में समाज के लिए बहुत कुछ किया है और सब लोगों को साथ लेके गोवा के विकास के लिए काम करेगा। और गोवा की राजनीति को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ईमानदार होगा। he will be an honest man। एक और बात है, अभी तक गोवा में एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है भंडारी समाज। उनके मन में इनजस्टिस की फीलिंग है, डीप हर्ट की फीलिंग है। भंडारी समाज सबसे बड़ा समाज है, सबसे ज़्यादा लोग गोवा के अंदर भंडारी समाज के हैं। कोई कहता है 30% है, 35% है, 40% है, बट दे आर द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 1961 में गोवा लिबरेट हुआ था, तब से लेके आज तक 60 साल में इस समाज से केवल एक बार 2.5 साल के लिए सीएम बना था। इस समाज के अंदर एक बहुत डीप हर्ट है कि हमें क्यों नहीं, हमारे किसी व्यक्ति को सीएम क्यों नहीं बनाया जाता। दूसरी पार्टियों ने हमने कहा था कि हम भंडारी समाज से सीएम चेहरा देंगे, तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जाति की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन पार्टियों ने जो आज तक जाति की राजनीति की थी, हम उसको खत्म कर रहे हैं, उस अन्याय की फीलिंग को खत्म कर रहे हैं। उन पार्टियों ने आज तक भंडारी चेहरे को सीएम नहीं बनाया, भंडारी समाज से किसी को सीएम नहीं बनाया, ये कह के कि भंडारी नहीं बन सकता, कैपेबल नहीं है। भंडारी समाज के लोगों ने गोवा के विकास में, तरक्की में खून पसीने का योगदान दिया है। भंडारी समाज के लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट्स हैं। कौन सा ऐसा तबका है जहाँ पे वो नहीं है, जिसमें उन्होंने गोवा की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया। फिर उनको क्यों वंचित रखा गया, उनको क्यों अलग रखा गया? इसको भी आज हम इस अनाउंसमेंट से इस अन्याय को भी दूर करने जा रहे हैं। तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। इन्होंने 2 मिनट ये पढ़े लिखे शख्स हैं, इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। गोवा का बच्चा इनको जानता है। खासकर अभी फिलहाल में इन्होंने जो कोरोना के वक्त बहुत योगदान दिया, लोगों की बहुत सेवा की, हर जाति हर धर्म के लोगों की सेवा की। अभी दिसंबर के महीने में जब एक ओल्ड गोवा में क्रिश्चियन समाज के लोगों को अफेक्ट करता था वो सबसे ज़्यादा इशू, उस इशू के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा धर्म, कौन सी जाति, कौन से लोग हैं। उन्होंने आमरण अनशन किया, अपनी जान दांव पे लगा दी गोवा के हेरिटेज को बचाने के लिए। मुझे लगता है कि, और नया चेहरा है, आज तक कभी इन्होंने राजनीति नहीं की। मुझे लगता है कि इससे अच्छा गोवा को आज की तारीख में सीएम चेहरा नहीं मिल सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि गोवा के लोग आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देके अमित पालेकर जी को सीएम बनाएंगे और हम सब मिलके एक नए गोवा का निर्माण करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस टू अमित।
अमित जी को बहुत बहुत बधाई। और मैं ये मानती हूँ कि गोवा को भी बहुत बहुत बधाई कि अमित जी जैसा पढ़ा लिखा, ईमानदार, सामाजिक कार्यकर्ता इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ये गोवा की राजनीति में भी नया इतिहास शुरू होगा, गोवा की जनता के लिए नया इतिहास शुरू होगा। अमित पालेकर जी हो सकता है कि राजनीति में आज आए हैं, लेकिन बचपन से ही इनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक जज्बा था। बहुत यंग उम्र से जब ये कॉलेज में थे और उसके बाद इन्होंने हमेशा गलत के खिलाफ संघर्ष किया, और मुझे लगता है कि वही सफ़र उनको आज यहाँ तक लेकर आया है। हम आपके सामने अमित जी के अभी तक के सफ़र पर एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने पिछले कुछ समय में अमित जी को जाना है, आप सब लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अमित जी का अब तक का सफ़र देखें। वीडियो टीम। आम आदमी उठा त्यांना गोंय जिखता। ॲडव्होकेट अमित पालेकर हे नाव आता गोंयांत नवीन नाव। पेशान वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते आशिल्ले पालेकर गोंयच्या एका सामान्य कुटुंबात ताचो जल्म पणजी लेगीतल्या मेर्शे ह्या गांवांत जालो। एका विनम्र आणि परोपकारी कुटुंबांतल्यान आयिल्ले अमिताचो आजो एक सामाजिक कार्यकर्तो तर बापूय एक शिक्षक। त्यांच्या आवयचो राजकारणात आशिल्लो सक्रिय सहभाग पळोवन अमित राजकारणाचे घडे गिरोवपाक लागले। भुरगेपणांच्यान अमित बाबाक सदांच गोरगरिबा प्रती आपलेपण। आपल्या विद्यार्थी दशेंतल्यान एक हुशार स्टुडंट, प्राणीशास्त्रात BSc केल्ली ल्हानपणापासूनच अन्यायाविरुद्ध झगडपी एका विनम्र आणि परोपकारी कुटुंबांतल्यान आयिल्ले अमित जसो जसो अमित व्हड जालो, शिक्षणा बरोबर आपले समाजा प्रती आशिल्ले कर्तव्य समजून घेतले। त्याच्या दर एक कामात ही गजाल दिश्टी पडटा। अमितान गोंय विद्यापीठा सावन संविधानीक कायदो आणि बौद्धिक संपदा हक्क ह्या विशयांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले। ताणी 1998 सालांत कायद्याचो सराव सुरू केलो आणि तेन्ना सावन ते सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सिव्हिल आणि क्रिमिनल प्रकरणांत प्रॅक्टिस करता। गोंयचो नामनेचो एक कायदेत म्हण अमित फामाद। हातान आयिल्ली एकूय केस तेणे वगडायली अशें केन्नाच जालें ना। He rose up to be one of the best advocates in Goa with 100% acquittal rates, and I am so proud of him. Then and till date, doesn't even know how to ask for his fees. His friends had to counsel him. He like, what are you doing? You have to feed yourself. You have to make a future. You need to ask for your fees. Why are you shy to ask your fees? But that's something he's still working on. And the word when somebody would come and say, Baba, Dev Bare Kodu, I think he will forget everything else and he will say that, no, blessings is what I want to earn more than. समाजातल्या अन्याय जाल्ल्या नागरिकांक अमित एक तारणहार। कोविड महामारीन जेन्ना सरकार आणि GFCतल्यान ऑक्सिजन फियास्को जाल्लो, त्याच्या विरोधान मुंबई उच्च न्यायालय मुखार हस्तक्षेप याचिका दाखल करून एक व्हडलो ऑक्सिजन घोटाळो गोंयच्या जनते मुखार हाडलो। अमित पालेकर हे एक फामाद आदवोगाद आणि एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ते आसा। अमिताक भविष्यातल्या पिळगीक अभिमान दिसतले अशें काम करपाचो ताचो मनोदय आसा। अमितचे समाज कार्य सुरूच आशिल्ले, पूण राजकारणांत ताचो सक्रिय सहभाग नासलो। कोरोना काळांत घडिल्ल्या वायट गजालीक लागून सामान्य जनतेचेर जावपी अन्याय सोसून जावन आशिल्ल्यान ताणें राजकारणांत येवचें थारायलें आनी आम आदमी पक्षांत प्रवेश करून सामान्य लोकांचो आवाज आनी बुलंद करपाचो यत्न केलो। 2020-21 ह्या महामारीच्या काळांत अमित लोकांक मदत करपा खातीर वावरले। तो सामको इतलें बरें जालें की आय एम व्हेरी प्राउड ऑफ माय सन। आनी ताणें आतां पॅन्डेमीक आसलें पळय, तातूंत इतले लोकांक हेल्प केलें, हांगा येवन सगळ्या लोकांक जेवण दिलें आनी कितें कितें सदांच कितें रातचे 12 डॉक्टर फोन घेतालो, अमित ऑक्सिजन जाय कोणा, अमित गेलो रातचो, अमित बाबा कित्याक रातचो वता रे? ना बाबा आपूण गेल्यार कोणाचो तरी जीव आसता न्ही म्हणून आपूण वता म्हणटा। अशें ताणें खूब हेल्प केलो। आय एम व्हेरी व्हेरी ग्रेटफूल ऑफ माय सन। म्हजें जीवन गोवा आनी गोंयकारांक समर्पित आसा अशें अमित म्हणनात। तेच्या उपरांत अमितान फाटल्यान परतून पळयलें ना। सरकारान सुरू आशिल्ली गेकार भारां तांणी उक्त्यार हाडली। जॉब स्कॅम आसूं वा राज्य सरकाराची हेर बेकायदा प्रकरणां अमितान आपली कठोर भुमिका मांडली। अमित राजकारणा भितर सगळ्यात व्हड प्रभाव आनी प्रेरणा आपल्या कुटुंबाक मानता।
आयज अमित पालेकर हे एक यशस्वी वकील आणि एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता आसा. आपच्या विचारसरणीन प्रभावित जावन अमितान आपले सेटल करियर सोडले आणि गोंयच्या परिवर्तनाक लागून राजकारणात उडकी मारली. तो करोडां धुडू जोडू शकतालो, पूण गोंय आणि गोंयचो विकास होच तांचो संकल्प आशिल्लो. अरविंद केजरीवाल हाणें दिल्ली भितर केला त्याच धर्तीचेर गोंयचो कायापालट ताका करपाचो आसा. ओल्ड गोवाचो संघर्ष गोंयची जनता कशें विसरू शकतात. सत्ताधारी पक्षाच्या मदीन बॉम्ब जीजस परिसरात नियम धाब्यार बसोवन व्हडलो दरेक गोंयकार दुखावले. या बंगल्यांचेर कारवाय करात म्हूण अमित पालेकरान आवाज काढलो आणि जेन्ना सरकार कांयच करना अशें स्पश्ट जालें तेन्ना अमितान अहिंसीक मार्गान आमरण उपोषणाचें अस्त्र उबारलें. सरकारान केल्ल्या भ्रष्टाचारा विरोधात ताणें आवाज उठयलो. कांयच खाया पियनासतना ताचें आमरण उपोषण सुरू जालें. सरकार तरी डगमगना जाली. इतकेच न्हय तर निसर्गांत अठ्ठळ्यो हाडपाचो यत्न केलो. पावसाची शक्यता नासतना लेगीत घोग्यांनी पावस पडलो. अमिताची ल्हान चली विसारपाक लागली आपलो पापा खंय काय म्हणून. पूण गोंयच्या जनतेक लागून उपोषणाक बशिल्ल्या अमिताक पूर्ण विश्वास आशिल्लो. सत्यमेव जयते हे ताकाच न्हय तर समेस्त आपच्या कार्यकर्त्याचो विश्वास पुराय गोंयच्या आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यां कडूनच न्हय तर समाजातल्या दर एका स्तरांतल्यान तेंको मेळपाक लागलो आनी आपले प्राण जोखमीन घातिल्ल्या अमित पालेकर जैतिवंत जालो. सरकाराक फाटी सरचे पडले. सरकारान एका अर्थान मान्य केले की हय भ्रष्टाचार जाल्लो या खिणान निमाणे कडेन म्हणिल्ले. सगळ्यान पयलीं म्हाका गोंयचो अभिमान आसा. भुरग्यांच्या भलायकीक लागून हांव म्हज्या निमण्या खिणा पासून काम करीत रावतलो. मरसर उपोषण करीत रावतलो. म्हजें जिवीत गोंय आनी गोंयकारांक समर्पित आसा. people of Goa. Just to go in the neck of people of Goa. They deserve this land. It's not just. इन सारे करप्ट फोर्सेस से मुक्ति मिलेगी सब लोगों को. गॉड इज़ विद अस. और ये जो शुरुआत है अमित जी की, अब अमित जी की जिम्मेदारी है कि आगे पूरी राजनीति को साफ करना है. जॉब स्कॅम इतले इलिगालिटी लायफान हांवें पळोवना. जॉब स्कॅम चालू जाला तेन्ना तुमी तयारी करा. टूथपेस्ट साबू बी घेवन बसा, कारण इलेक्शन जाल्या उपरांत तुमकां कोलवाळे जेलीन धाडपाचो आमी पुराय तयारी केल्ली आसा. एक परिवर्तन हाडपाचो टायम आयलो आसा आनी तो परिवर्तन म्हणजे आम आदमी पार्टी. आणि तो फक्त परिवर्तन तुम्ही घडोवंक शकता. तेन्ना म्हाका तुमचे कडेन काळजांतल्यान मागणी आसा की ह्या फाट मनांतल्यान आनी तकली लावन वोट करात. पयशांच्या आमिशांक नोकरीच्या आमशांक पिशे जावं नाकात. पिशेच करता तुमकां. तुम्ही स्कॅमा पळयली. आज हायकोर्टान 3-4 पेटिशनां लागल्या आनी 2-3 दिसां भितर आनी लागतली. पूण लज नाशिल्लो सरकार, लज नाशिल्लो आमचो हेल्थ मिनिस्टर, सीएम आनी बाकीचे मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर हे सगळे आज मूग घेवन गप आसात. कोणाचोच आवाज ना. कोणूच कांय स्टेटमेंट करिना. वेळ आयला ह्या लोकांक घरा धाडपाचो, एक नवो सरकार घडोवपाचो. आम आदमी पार्टीचो करप्शन फ्री आशिल्लो सरकार. देव बरें करूं तुमकां. मोग आसूं ती. मैं अब एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि अमित जी के इस सफ़र में उनकी प्रेरणा रही हैं. उनकी मदर ज्योति पालेकर जी, जो खुद मर्सीज पंचायत की सरपंच रही हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं. और मुझे लगता है कि जब एक ऐसे व्यक्ति को आप देखते हैं बचपन से बड़े होते हुए, तो फिर आप जब आप बड़े होते हैं तब आप अमित पालेकर ही बनते हैं. ज्योति जी प्लीज़. हाचेर बशिल्ले माननीय आमचे दिल्ली CM मिस्टर श्री केजरीवाल सर जी, आमचे गोव्याचे कन्व्हेनर बाब मामरे जी, मॅडम अतिशी जी, म्हजो चलो अमित पालेकर आनी सगळे प्रेस आनी हांगा आयिल्ले सगळे डिग्निटरीज आनी म्हजे सगळे मोगा भावानो आनी भयणानो,
अमित पालेकर आज जो आमच्या सीएमान जे अनाउन्स केला तो म्हाका एक इतलो इम्पॉर्टंट आनी हे दीस आसा की हांव सरांच्या मना काळजांतल्यान आभार मानता. सर, आपको समझ में नहीं आएगी कोंकणी, लेकिन मैं कोंकणी में ही बोलूंगी. तर सरान आज हे केलें आनी हांव सांगता, तुमकां सगळ्यांक सांगता की अमित हे प्रूव करतलो की ही वील बी द बेस्ट सीएम ऑफ गोवा आनी ही वील सर्व एज द बेस्ट सीएम ऑफ गोवा आनी तो ताच्या सगळे सहकाऱ्यांक बरोबर घेवन काम करतलो आनी आमचे गोंयचे सगळे डेव्हलपमेंट करतलो हें हांव तुमकां आतांच सांगूं शकता. आनी हांव अमिताक न्ही पयलींच ल्हानपणा पासून लिडरशिपीचे खूब हे आशिल्ले. तो स्कुलान आसतना आमचे तेन्ना पिपल्सान शिकला, तो पयलीं गव्हर्मेंट स्कुलान शिकला. मेरशे पिपल्सान शिकला तेन्ना आमचे न्ही रेड हावज, व्हायट हावज, ब्लू हावज आनी येलो हावज म्हणून हे आसताले. तातूंत तो एका हावजाचो सदांच लिडर आसतालो. आनी मागीर तो कॉलेजान गेलो, थंय GS जालो आनी अशी ताची लिडरशिपीचे हे आसलो. तो चडसो न्ही आमगेर घरा कडेन हांव खंय गेलें कितें जाल्यार मामा कडेन आसतालो आनी मामा तांची इतले केअर घेतालो म्हणून तो आतां सगळ्यांचे मिक्सचर घेवन, मामाचे, आपल्या बापायचे, आवयचे, काकाचे सगळ्यांचे मिक्सचर घेवन तो एक असो भुरगो जाला की एकदम हांव ताका सामकें आय एम प्राऊड ऑफ हिम दॅट ही इज माय सन. आनी ताचें शिक्षण सुद्दां इतलें बरें, तो केन्नाच ताका म्हाका सांगचें पडूंक ना बाबा अभ्यास कर, हें कर म्हणून. तो आपलो अभ्यास वेवस्थीत करतालो आनी सदांच ताच्या फ्रेंडा बरोबर हे आसताले. फक्त एकूच ताजो प्रॉब्लेम आशिल्लो की तो जेवणाक टायमार पावनाशिल्लो. अजुनूय ताचें तेंच आसा आनी तशेंच ताणें त्याच हातूंत हांवें चिंतूंक नाशिल्लें तो ओल्ड गोवा असो हे करतलो म्हणून, पूण तो 5 दीस उपाशी रावलो. तें सुद्दां एक अशें हें आशिल्लें की आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ हिम. आनी आतां हांव सांगता सर, तुमी ताजें टॅलंट पळोवन ताका यू चोज हिम एज अ CM and he will serve as a good CM. That तुमची आपका सर कभी वो झुकने नहीं देगा, वो हमेशा आपका सिर ऊंचा ही रहेगा, क्योंकि वो अभी इतना वो सबको साथ लेके ऐसा काम करेगा गोवा में, वो डेवलपमेंट करेगा और आप उनके जो सहचारी होंगे वो उनको साथ देंगे. सब हाथ मिला के एक के हाथ जुड़कर वो सब काम करेंगे और गोवा का डेवलपमेंट करेंगे. ये हम हमको प्रॉमिस करते हैं सर. और आशा भी करती हूँ कि मेरा सन ऐसा, और उनके पीछे मैं हमेशा रहूँगी. जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं उनके पीछे रहूँगी, उनसे काम करवा के लूँगी. ये मैं सर करती हूँ और मैं आशा करती हूँ वो उनके सब सहचारी भी उनका कोऑपरेशन देंगे और सब साथ देंगे. सब प्रेस के लिए मैं आपका आभार मानती हूँ. आपने इधर बड़ी संख्या में आकर इधर मेरे बेटे का ये किया है. और मैं मेरा भाई आया है, मेरा देवर आया है, उनका भी मैं ये करती हूँ. और मैं अभी ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि इतना बड़ा प्रेस है उसका मैं तो इतना सामना, कभी मैं प्रेस के सामने इतना नहीं बोली, कभी पंचायत में बोली थी लेकिन इतने बड़े प्रेस के सामने नहीं बोली. तो मेरे से कुछ भूल वगैरह हुई तो मुझे क्षमा करना. बस सर, थँक्यू सर, थँक्यू वन्स अगेन. म्हज्या मना काळजांतल्यान हांव सराचे थँक्यू म्हणटा की ही इज वन ऑफ द टॅलेंटेड पर्सन एंड ही हॅज चोजन टॅलेंटेड पर्सन एंड ही विल सर्व यू द बेस्ट सर. आपकी हमेशा आपका उनका ये होगा, आपका सहकार्य होगा उनके लिए और वो आपका काम करेगा. थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू. एक मिनट और एक बोलना चाहती हूँ मैं. वो भंडारी समाज के लिए सर ने उनका भंडारी समाज का ये चुना है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ वो सब बहुजन समाज को साथ लेके काम करेगा. कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, गरीब श्रीमंत ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा. सबके लिए अच्छा काम करेगा और सबको साथ लेके चलेगा. ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ और मैं उनको अब मेरी शुभकामनाएं देती हूँ. थैंक यू सर, थैंक यू. अब मैं बुलाना चाहूँगी अमित जी की वाइफ रसिका को. मैं अब कई दिनों से दोनों लोगों को जानती हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि रसिका जी सिर्फ अमित की वाइफ नहीं हैं, वो दोनों एक टीम है. एंड रसिका जी खुद भी वकील हैं, उन्होंने MBA किया हुआ है. और अक्सर मैंने देखा है कि मैं जितनी बार भी उनके घर में गई हूँ, रसिका जी अगर अंदर जाती हैं चाय के लिए, पानी लाने के लिए, जब कोई चर्चा हो रही होती है, तो अमित जी खास उन्हें बाहर बुलाते हैं और कहते हैं कि रसिका आपका इस डिस्कशन में बैठना ज़रूरी है क्योंकि आप भी इसमें इतनी हिस्सेदार हैं. तो ये जो है अमित जी और रसिका जी की टीम है. एंड प्लीज़ मिसेस रसिका पालेकर टू एड्रेस एवरीवन. थैंक यू.
respected members on the dais, respected people from the press, all the dignitaries of and leaders of Aam Aadmi Party, our dear volunteers, and my dear family members. A very warm welcome and a heart full of gratitude to all of you. Common people like us can only dream of this opportunity, sir, what you've given us. But you, sir, and the entire team of Aam Aadmi Party and the leaders of Aam Aadmi Party today have given wings to Amit's dream and vision, for which we have no words and no words to express the gratitude for. A big congratulations to Goa. We have our dear leader whom we are looking for. A leader who is honest, credible, and full of compassion. I don't say this because he's my dear husband, a perfect husband, or he's a perfect son. He's a perfect family member, a member in the family who is always looked for advice and guidance by all the members, may it be elders or the young ones. I don't say this because he is one of the renowned advocates in Goa. I say this that he's honest, credible, and compassionate, and the leader we're looking for, because I have seen this man work with conviction, and he has a passion to work for people. It's not just now, I've known him for 20 years now, when he made very little for himself, till date, where we are blessed with everything that we have. His compassion to work for people has never decreased. He's a giver. He wants to reach out to everybody, even if it means not being there for when our baby took her first step or when she went for the first day of school. I'm saying this because his daughter is his life. But if he has missed it, it's only because he was there reaching out to people. As in our younger days, when I'm still a career-oriented woman, but again in those younger days, when we're young blood, we want to achieve everything. I used to wonder and ask Amit, ही 4 ॲपल आणि बनाना जे तू घेऊन येता पळय घरा फीज म्हणून कशें जातलें रे? How are we going to get our desired future? He would say, I know myself. I know what I can do. I have faith in my education and I have faith in myself. But this apple and bananas are the blessings which is going to take me ahead in life. And today I understand what those blessings are, Amit. Those blessings have taken us this far, and I'm so proud of you for this. If I am half as compassionate I am today, it's because of you. And I know Arna, my daughter, is growing up to have the same compassion and passion to work for people, looking at you. You are the role model for youth. I believe this because he believed that honesty, credibility is equal to success, and it is possible. And the youth are definitely going to relate to this. He is a ray of hope to every Goan that politics can be clean, governance can be clean, and leaders can be for the people and by the people. Again, I congratulate every Goan that here we have a leader. He is your leader. We as a family are behind him. And we are there as a family to serve for Goa. I also take this opportunity to thank people of our constituency, our Santa Cruz constituency, who has opened their doors, our heart for ourselves. The amount of blessings, the amount of support that we're receiving from our constituency, I have no words. I have no words but full of gratitude towards you. Keep your faith in us. आम्ही तुमका केन्नाच दुखोवची ना. आम्ही तुमच्या बरोबर सदांच आसतली हे म्हजें वर्ड. Thank you so much. और जिस व्यक्ति को आप सब सुनना चाहते हैं, वो व्यक्ति जो सिर्फ वकील नहीं है, जो सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, बट एक ऐसे व्यक्ति
जिनके दिल में गोवा के प्रति और हर गोइंकार के प्रति एक जज्बा है। मैं बुलाना चाहूंगी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे अमित पालेकर जी को। अमित। Good morning, the dignitaries on the dais and everyone around here. It's a big day, a little nervous day for me. आज देवी चिमलकरीन, देवी नवदुर्गा आणि आमचो सांकायतान हांच्या आशिर्वादान हांव हांगा उबो आसा. If my father was here today, he would have been proud. आसूंक जाय आशिल्लो असो दिसता. आसतलो खंय तरी आनी आसाच म्हणून आज हांव हांगा पावला. पळयता आसतलो हो मनीस खंय पावलो काय म्हणून. ताजी ड्रीम आशिल्ली की एक दीस हांवें व्हडलें नांव करचें म्हणून. आज तें जालें आनी ताच्या आशिर्वादानच जालें. म्हाका थँक्यू म्हणून दिसता की आज हांव कित्याक आसा हांगा. स्कॅम्स त्या वेळार हांव विक्टीम आशिल्लो. स्टेट रँकर गोंयचो आसतनाय एक मिडल क्लास मनशा कडेन ताच्या बापाय कडेन ज्या बापायन ताका आपले सगळे पयशे लावन शिक्षण दिलें त्या बापाय कडेन पयशे नाशिल्ले. भुरगो मॅरिटार आसतनाय पयशे नाशिल्ले म्हणून हांवें गव्हर्मेंट जॉब केलें ना. गव्हर्मेंट म्हाका जॉब त्या वेळार मेळ्ळो ना आनी हांवें ठरयल्लें की एक दीस स्वताच्या पांयार उबो रावन ह्या अन्याया विरुद्ध लडटलो आनी तातल्यानच आमी ह्या जॉब स्कॅमास गव्हर्मेंटाची भायर काडली. हांव थँक्यू म्हणपाक सोदतां केजरीवाल सराक की ताणें म्हाका आज ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. एक विश्वास केला म्हजेर की हांव गोंयचो CM फेस जावंक शकता, गोंयचो एक लिडर जावंक शकता. आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक, प्रत्येक जो आमचो लिडर आसा आम आदमी पार्टींतलो जाणें म्हजेर विश्वास दवरला. आनी सगळ्यांत चड देव बरें करूं म्हणटा राहुल मांब्रेक जाणी 1.5 वर्स जाले वा ताच्या पेक्षा चड वेळ जालो, वेळ जाला आसतलो की पार्टी उबी केली एक वेगळ्या तरेन. वाल्मिकी हे सगळे एकठांय जावन ही पार्टी उबी केल्या आनी म्हजे सारक्या ज्या पॉलिटिक्सान नाशिल्ल्या मनशाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की आज हांव एज अ लिडर हांगा उबो रावलो तुमचे मुखार. आम आदमी पार्टी म्हणटा पळय ती सामान्य मनशाची पार्टी. आमी सामान्य मनीस. आमचे करियर पॉलिटिकल ना. आज आमचे जे बाकीचे उमेदवार जे तुमचे मुखार आयल्या, आमचे कार्यकर्ते आयल्या, ते सगळे सामान्य मनीस. एक आम आदमी जे आज फुडें सरल्या गोंयची धुरा फुडें व्हरपाक, एक वेगळें गोंय तयार करपाक एक वेगळें विजन घेवन समोर आयल्यात. कोणीच करियर पॉलिटिशियन ना. सगळ्यांचे एकूच विजन आसा गोंय कशें फुडें वतलें. फाटल्या 5 वर्सांत तुमी गोंय पळयलें, गलिच्छ राजकारण पळयलें, घाणेरडें राजकारण पळयलें. फाटल्या 2 म्हयन्यांत तुमी आमचे पॉलिटिकल आनी राजकीय जो गोंयचो प्रवास आसा तो इतल्या सकयल्या लेवलाक पावलो की म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक लज दिसता आसतली की आपूण एक गोंयचो नागरीक आनी हे आमचे राजकारणी म्हणून. आज सकाळी एका पार्टेन, सांजचे एका पार्टेन, सकाळी उठता मेरेन कार्यकर्तो बोवाळ घालता की जिंदाबाद जिंदाबाद करून आनी च्या पिवन भायर सरता म्हणसर ते दुसऱ्या पार्टेन. हे आयज गोंयचें राजकारण जालां. आमकां ह्या राजकारणाची गरज आसा काय बदल घडोवपाची गरज आसा हें आमी ठरोवपाक जाय. आज गोंयान वेगवेगळ्या तरेन वेगवेगळे तरेचें करप्शन चालू आसा. ते कोविडाच्या वेळार जावं, ते आतां जावं, ते जॉब स्कॅम जावं की वेगवेगळ्या गोश्टीन जावं. आज गोंय इतलें सुंदर सोबीत आसा पण आमचे कडेन बरी शाळा ना, बरी स्कुलां ना.
हांव ज्या सरकारी प्राथमीक शाळेंत शिकिल्लो त्या सरकारी प्राथमीक शाळेन हांव 8 दिसां पयलीं गेलो आनी ताची परिस्थिती पळोवन इतलें वायट दिसलें की हें कितें गोंय सरकार कितें चलयता. आमी दिल्ली वचून तांची स्कूल्स पळयले, तांची हेल्थ सिस्टम पळयली, तांची ट्रान्सपोर्ट सिस्टम पळयली, थंयचे जे डेव्हलपमेंट पळयलो आनी तांचें विजन पळयलें. त्या खातीर तर दिल्लीन तांचेर विश्वास दवरलो, दिल्लीच्या जनतेन तांचेर विश्वास दवरलो आनी त्या लिडराच्या इन्स्पिरेशनान, श्री अरविंद केजरीवालांच्या इन्स्पिरेशनान आमी जर त्या गोंयांत घडोवंक शकता जाल्यार आमकां आडावपाक म्हाका दिसता कोणाचेच कापास जात ना. आमी गोंयांक ती हेल्थ केअर सिस्टम, फ्री हेल्थ केअर सिस्टम, संपूर्ण फ्री हेल्थ केअर सिस्टम, करप्शन फ्री गव्हर्नन्स, बेस्ट स्कूल्स, जे आज बेसिक एम्युनिटीज आसा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी किंवा 24 वरां लायट, 24 वरां उदक, ह्यो सामान्य गरजो आमी पुरवंक शकले ना, आमचे राजकारणी पुरवंक शकले ना. आज आमी पळयलें जी प्रत्येक पार्टी आसा, ज्या पार्ट्यांनी आज गोंयचेर राज्य केलें त्या पार्ट्यांनी गोंयांक विकूंक काडल्या. गोंयच्या लोकांचो उद्धार खंयच जालो ना. पूण तुमी प्रत्येक राजकारण्याची बॅलन्स शीट पळया लास्ट 10 वर्सांची, 5 वर्सांची, जाल्यार तुमकां कळटलें की उद्धार जालो तो फक्त ह्या राजकारणाचो. तांणी पॉलिटिक्स हे करियर म्हणून ऑप्शन्स दवरले आपल्या मुखार आनी त्या तरेन करप्शन करून करून आज ते गब्बर जाल्यात. पूण गोंयची जनता बेजार जाल्या. आयज गोंयच्या जनतेक एक पर्याय जाय आशिल्लो, जो पर्याय आसतलो प्युअर राजकारण, म्हणजे क्लीन राजकारण, जो गुड गव्हर्नन्स दिवंक शकता, जो करप्शन फ्री गव्हर्नन्स दिवपाक शकता. आनी तो पर्याय आज आम आदमी पार्टीच्या रुपान आमचे समोर आयला. आज आमचे कडेन चॉयस आसा, 2 चॉयस आसा. एक चॉयस आसा हेच करप्ट राजकारण्यांक निवडून हाडपाचो आनी एक चॉयस आसा की क्लीन, करप्शन फ्री नवे राजकारणी निवडून हाडपाचे, जे गोंयाक एक नवें विजन दिवपाक शकता, जे गोंयांक आज बरे तरेन फुडें व्हरपाक शकता. आमचे जे फेसीस आसा तुमी पळयले आसतले, सगळे नवे, ऑलमोस्ट सगळे नवे फेसीस आसा. हार्ड वर्क करपी आमचे उमेदवार आसात आनी तुमी पळयला फाटले 6 म्हयने 4 म्हयने ते तुमच्या प्रत्येकाच्या दारान येता फक्त एक होप घेवन की तुमी जी परिवर्तनाची लाट आज चलयल्या ताका तुमचो हातभार लागतलो आनी एक नवें सरकार गोंयांत येतलें, जाचे फक्त काळजा कडेन आसतले ते गोंय आनी गोंयचो उद्धार. आमी गोंयांत बदल घडोवपाक जाय आनी तो बदल केन्ना येवपाक शकता, जेन्ना आमी ते ठरयतले की हो बदल पार्टीच्या रुपान आसतलो की नव्या राजकारण्यांच्या रुपान आसतलो. आजचे राजकारण तुमी पळयता, आज जी पॉलिटिकल पार्टीसांची गिमिक्स तुमी पळयता, आज ज्यो तुमी माकड उडयो पळयता त्यो खंय तरी बंद जावपाक जाय. आमचें गोंय खूब सोबीत आसा, आमचें गोंयकारपण खूब सोबीत आसा, सुंदर आसा, आमची काळजां सामकी सुंदर. त्या खातीर गोंय हें गोंय. पूण आज गोंयचो भुरगो ऑपॉर्च्युनिटीज ना म्हणून लंडनाक वता, आयचो भुरगो ऑपॉर्च्युनिटीज ना म्हणून गोंयच्या भायर वता, गोंयचो टॅलंट गोंयांक सोडून वता. आनी हाका जबाबदार आमचे राजकारणी आसा जाणी 20 वर्सां गोंयांत वेगवेगळ्या तरेन करप्शन राजकारण केलें. जॉब स्कॅम हें ताचें एक उत्तम उदाहरण आसा. आनी जेन्ना आमी वेगवेगळ्या गांवांनी भोंवता तेन्ना आमकां प्रत्येक मनीस म्हणटा की आमच्या भुरग्यांक हांगा जॉबां ना. अशा वेळार कितें करपा जाय? एक राजकारण अशें करपा जाय, एक सरकार असो घडोवपाक जाय जो जाणा की करप्शन हे एकदम पुसून उडोवपाक जाय. आनी हे हांव जेन्ना म्हणटा तेन्ना आय एम सेयिंग दीस विथ कन्विक्शन, कारण दिल्लीन तें केल्लें आसा आनी तांच्या गायडन्सा अंडर आमी एक करप्शन फ्री सरकार गोंयांक दिवपाक शकता. कारण आमचो जो प्रत्येक कार्यकर्तो आसा, जो आमचो प्रत्येक उमेदवार आसा, तांकां सरान भितर घेता आसतना पयलीच गजाल सांगून घेतली आनी म्हाकाय ते एका बंद रुमान सांगून घेतिल्लो की जर करप्शन करपाचें आसा जाल्यार हो तो पळय दार, आनी जर तुका प्रामाणीक राजकारण करपा जाय, प्रामाणीक सरकार घडोवपा जाय जाल्यार हांगा बस आनी आमच्या पार्टीन भितर यो. अँड दीस इज वॉट वेन ही सेज इट ही मिन्स इट. कारण आज दिल्लीन ते घडलां ते गोंयांत घडपाक शकता. तांच्या गायडन्सा अंडर आमचे बरोबर कॅपॅसिटी आसा. म्हजे बरोबर आनी 39 लोक आसा जे प्रामाणीक आसा, हार्ड वर्किंग आसा, जे गोंया खातीर आपलो जीव दिवपाक तयार आसा, गोंया खातीर आपलो घाम गळोवपाक तयार आसा. एक चान्स मागता हांव गोंयकारां कडेन
हांव परत परत म्हणटा, काळजांतल्यान वोट करात, तकली वापरून वोट करात आनी आम आदमी पार्टीचें सरकार हाडात. एक चान्स दिवन पळयात. तुमकां दाखयता आमी की गोंय कशें बदलतलें, गोंयान कसो बदल येतलो आनी गोंय जें आमचें मोगाचें आशिल्लें तें परत कशें आमी निर्माण करतले आनी एक वेगळें गोंय, जें गोंय आमचें आसतलें, तुमचें आसतलें, आमच्या सगळ्यांचें आसतलें, लोकांक बरोबर घेवन आमी जें घडयतलें तें गोंय आमी घडोवपाक शकता. आमची कॅपॅसिटी आसा आनी ताची तुमकां हांव गॅरंटी दिता. एज अ CM कॅन्डिडेट म्हाका जी आज ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा, ती ऑपॉर्च्युनिटीचो पुरेपूर फायदो तुमकां जातलो हाजी हांव एक तुमकां गॅरंटी दिता. आनी एक गोंय विथ विजन, करप्शन फ्री, which will save its talent, a Goa which everyone dreamt of, Goa which has lost its identity in last 20 years, we will get back that Goa to you. That's a promise, that's a guarantee that I am making for you. Thank you so much for giving me this opportunity. I will keep up every word that I've said. That's a promise to my father, to my family and to my entire Goa. It's a promise, it's a guarantee that I'm giving it to you. Thank you so much. देव बरें करूं आनी मोग आसुनी. कारण आमी गोंयकार जे आसा पळय, हांव सदांच म्हणटा मोग आसुनी. कारण तुमचो आशिर्वाद, तुमचो मोग आनी तुमचो जर साथ आमचे बरोबर आसत जाल्यार एक वेगळें गोंय तुमकां फुडल्या 5 वर्सांनी दिसतलें आनी आमी तें घडोवन हाडटले. देव बरें करूं. बसंती चोला मौज रंग दे हमारे अमित पालेकर आमकां जाय. गोंय राखूंक एकूच उपाय, अमित पालेकर आमकां जाय. आम आदमी उठता तेन्ना गोंय जिखता. ॲडव्होकेट अमित पालेकर हे नाव आता गोंयांत नवीन नाव. पेशान वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते आशिल्ले पालेकर गोंयच्या एका सामान्य कुटुंबात ताचो जल्म पणजी लेगीतल्या मेर्शे ह्या गांवांत जाल्लो. एका विनम्र आणि परोपकारी कुटुंबांतल्या अमित पालेकर आमकां जाय. गोंय राखूंक एकूच उपाय, अमित पालेकर आमकां जाय. गोंय राखूंक एकूच उपाय, अमित पालेकर आमकां जाय. आम आदमी उठता तेन्ना गोंय जिखता. ॲडव्होकेट अमित पालेकर हे नाव आता गोंयांत नवीन नाव. पेशान वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते आशिल्ले पालेकर गोंयच्या एका सामान्य कुटुंबात ताचो जल्म पणजी लेगीतल्या मेर्शे ह्या गांवांत जाल्लो. एका विनम्र आणि परोपकारी कुटुंबांतल्यान आयिल्ले अमिताचो आजो एक सामाजिक कार्यकर्तो तर बापूय एक शिक्षक. त्यांच्या आवयचो राजकारणात आशिल्लो सक्रिय सहभाग पळोवन अमित राजकारणाचे घडे गिरोवपाक लागले. भुरगेपणांच्यान अमित बाबाक सदांच गोर गरिबा प्रती आपलेपण. आपल्या विद्यार्थी दशेंतल्यान एक हुशार स्टुडंट, प्राणीशास्त्रात BSc केल्ली ल्हानपणापासूनच अन्यायाविरुद्ध झगडपी एका विनम्र आणि परोपकारी कुटुंबांतल्यान आयिल्ले अमित जसो जसो अमित व्हड जालो, शिक्षणा बरोबर आपले समाजा प्रती आशिल्ले कर्तव्य समजून घेतले. त्याच्या दर एक कामात ही गजाल दिश्टी पडटा. अमितान गोंय विद्यापीठा सावन संविधानीक कायदो आणि बौद्धिक संपदा हक्क या विशयांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले. तांणी 1998 सालांत कायद्याचो सराव सुरू केलो आणि तेन्ना सावन ते सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सिव्हिल आणि क्रिमिनल प्रकरणांत प्रॅक्टिस करता. गोंयचो नामनेचो एक कायदेत म्हण अमित फामाद. हातान आयिल्ली एकूय केस ताणें वगडायली अशें केन्नाच जालें ना. He rose up to be one of the best advocates in Goa with 100% acquittal rates. And I'm so proud of him. Then and till date, doesn't even know how to ask for his fees. His friends had to counsel him, "Hey, what are you doing? You have to feed yourself, you have to make a future, you need to ask for your fees. Why are you shy? You need to ask your fees." But that's something he's still working on. And the word when somebody would come and say, "Baba, Dev bare karo," I think he would forget everything else and he would say that, no, blessings is what I want to earn more than. समाजातल्या अन्याय जाल्ल्या नागरिकांक अमित एक तारणहार.
कोविड महामारीन जेन्ना सरकार आणि जीएफसींतल्यान ऑक्सिजन फियास्को जाल्लो त्याच्या विरोधान मुंबय उच्च न्यायालय मुखार हस्तक्षेप याचिका दाखल करून एक व्हडलो ऑक्सिजन घोटाळो गोंयच्या जनते मुखार हाडलो. अमित पालेकर हे एक फामाद आदवोगाद आणि एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ते आसा. अमिताक भविष्यातल्या पिळगीक अभिमान दिसतले अशें काम करपाचो ताचो मनोदय आसा. अमितचे समाज कार्य सुरूच आशिल्ले पूण राजकारणांत ताचो सक्रिय सहभाग नासलो. कोरोना काळांत घडिल्ल्या वायट गजालीक लागून सामान्य जनतेचेर जावपी अन्याय सोसूंक जावन आशिल्ल्यान ताणें राजकारणांत येवचें थारायलें आनी आम आदमी पक्षांत प्रवेश करून सामान्य लोकांचो आवाज आनी बुलंद करपाचो यत्न केलो. 2020-21 ह्या महामारीच्या काळांत अमित लोकांक मदत करपा खातीर वावरले. तो सामको इतलो बरो जालो की आय एम व्हेरी प्राउड ऑफ माय सन. आनी ताणें आतां पॅन्डेमीक आसलें पळय तातूंत इतले लोकांक हेल्प केलें. हांगा येवन सगळ्या लोकांक हांगा जेवण दिलें आनी कितें कितें सदांच कितें न्ही रातचे 12 उठलो डॉक्टर फोन करतालो अमित ऑक्सिजन जाय कोणाक. अमित गेलो रातचो. अमित बाबा कित्याक रातचो वता रे? ना बाबा आपूण गेल्यार कोणाचो तरी जीव आसता न्ही म्हणून आपूण वता म्हणटालो. अशें ताणें खूब हेल्प केलो. आय एम व्हेरी व्हेरी ग्रेटफूल ऑफ माय सन. म्हजें जीवन गोवा आनी गोंयकारांक समर्पित आसा अशें अमित म्हणनात. तेच्या उपरांत अमितान फाटल्यान परतून पळयलें ना. सरकारान सुरू आशिल्ली गेकारभारां तांणी उक्त्यार हाडली. जॉब स्कॅम आसूं वा राज्य सरकाराची हेर बेकायदा प्रकरणां अमितान आपली कठोर भुमिका मांडली. अमित राजकारणा भितर सगळ्यात व्हड प्रभाव आनी प्रेरणा आपल्या कुटुंबाक मानता. आयज अमित पालेकर हे एक यशस्वी वकील आनी एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता आसा. आपच्या विचारसरणीन प्रभावित जावन अमितान आपले सेटल करियर सोडले आनी गोंयच्या परिवर्तनाक लागून राजकारणांत उडकी मारली. तो करोडां दुडू जोडू शकतालो पूण गोंय आनी गोंयचो विकास होच तांचो संकल्प आशिल्लो. अरविंद केजरीवाल हाणें दिल्ली भितर केला त्याच धर्तीचेर गोंयचो कायापालट ताका करपाचो आसा. ओल्ड गोवाचो संघर्श गोंयची जनता कशें विसरूं शकतात. सत्ताधारी पक्षाच्या मदीन बॉम्ब जीजस परिसरांत नियम धाब्यार बसोवन व्हडलो दरेक गोंयकार दुखावले. ह्या बंगल्यांचेर कारवाय करात म्हूण अमित पालेकरान आवाज काडलो आनी जेन्ना सरकार कांयच करना अशें स्पश्ट जालें तेन्ना अमितान अहिंसीक मार्गान आमरण उपोशणाचें अस्त्र उबारलें. सरकारान केल्ल्या भ्रष्टाचारा विरोधान ताणें आवाज उठयलो. कांयच खाया पियनासतना ताचें आमरण उपोशण सुरू जालें. सरकार तरी डगमगना जाली. इतकेच न्हय तर निसर्गांत अडथळ्यो हाडपाच्यो यत्न केलो. पावसाची शक्यता नासतना लेगीत घोग्यांनी पावस पडलो. अमिताची ल्हान चली विसारपाक लागली आपलो पापा खंय काय म्हणून. पूण गोंयच्या जनतेक लागून उपोशणाक बशिल्ल्या अमिताक पूर्ण विश्वास आशिल्लो. सत्यमेव जयते हे ताकाच न्हय तर समेस्त आपच्या कार्यकर्त्यांचो विश्वास पुराय गोंयच्या आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडूनच न्हय तर समाजातल्या दर एका स्तरांतल्यान तेंको मेळपाक लागलो आनी आपले प्राण जोखमीन घातिल्ल्या अमित पालेकर जैतिवंत जालो. सरकाराक फाटी सरचे पडले. सरकारान एका अर्थान मान्य केले की हय भ्रष्टाचार जाल्लो. ह्या खिणान निमाणे कडेन म्हणिल्ले सगळ्यान पयलीं म्हाका गोंयचो अभिमान आसा. भुरग्यांच्या भलायकीक लागून हांव म्हज्या निमण्या खिणा पासून काम करीत रावतलो. मरसर उपोशण करीत रावतलो. म्हजें जिवीत गोंय आनी गोंयकारांक समर्पित आसा. For people of Goa, this has to go in the neck of people of Goa. They deserve this land. It's not just इन सारे करप्ट फोर्सेस से मुक्ति मिलेगी सब लोगों को. गॉड इज़ विद अस. और ये जो शुरुआत है अमित जी की, अब अमित जी की जिम्मेदारी है कि आगे पूरी राजनीति को साफ करना है. जॉब स्कॅम इतले इलिगॅलिटी लायफान हांवें पळोवना. जॉब स्कॅम चालू जाला तेन्ना तुमी तयारी करा. टूथपेस्ट साबू बी घेवन बसा कारण इलेक्शन जाल्या उपरांत तुमकां कोलवाळे जेलीन धाडपाचो आमी पुराय तयारी केल्ली आसा. गोंय राखूंक एकूच उपाय अमित पालेकर आमकां जाय. एक परिवर्तन हाडपाचो टायम आयिल्लो आसा आनी तो परिवर्तन म्हणजे आम आदमी पार्टी. आनी तो फक्त परिवर्तन तुमी घडोवंक शकता. तेन्ना म्हाका तुमचे कडेन काळजांतल्यान मागणी आसा की ह्या फाट मनांतल्यान आनी तकली लावन वोट करात. पयशांच्या आमिशांक नोकरीच्या आमशांक पिशे जावं नाकात. पिशेच करता तुमकां. तुम्ही स्कॅमा पळयली. आज हायकोर्टान 3-4 पेटिशनां लागल्या आनी 2-3 दिसां भितर आनी लागतली. पूण लज नाशिल्लो सरकार, लज नाशिल्लो आमचो हेल्थ मिनिस्टर, सीएम आनी बाकीचे मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर हे सगळे आज मूग घेवन गप आसात. कोणाचोच आवाज ना. कोणूच कांय स्टेटमेंट करिना. वेळ आयला ह्या लोकांक घरा धाडपाचो. एक नवो सरकार घडोवपाचो. आम आदमी पार्टीचो करप्शन फ्री आशिल्लो सरकार. देव बरें करूं तुमकां. मोग आसूं ती.